भयणीनो आनी भावनो, जो हांव कोण जावन आसलो, जळटो आनी लोकलकीत दिवो, देवान ताका पाठयलो. आमी सगळीं जाणां आमचो वावर करता ती कित्या पासून करता? देवाचे येवजणे प्रमाणे. ही प्रमाणे आमी तो जियेत जाल्यार खरेपणी आमी देवाक महिमा हाडटा. जेजू ताका गोवायकी दिवची गरज ना, म्हणजे दुसऱ्यांनी, कित्याक तो बापा सुनूक जोवलेलो आसा आनी तो बापाक जाय पळय तशें करता. ताणें आमकां आपल्या जिवितान दाखयिल्लें आसा, कित्याक तो न्हय बाप ताची सगळी वस्तू करता, उलयता आनी आसा. हे भाशेन आमचें सगळ्यांचें जिवीत जावंक जाय. सायबीण मायन तेच भाशेन आपलें जिवीत जाल्लें. आपणाक जाय पळय तशें देवाक करपाक न्हय, पूण देवान तिचे सवय कितें करूंक जाय ते भाशेन करपाक ती एक चाकोर जाली. भयणीनो आनी भावनो, पयले वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन लोक जो देवान एकठांयलो आसा तो ताची येवजणे प्रमाणे खूब पाटें जियेनासलो आनी तेन्ना ते आपल्याचेर वायट ओडून घेताले आनी तेन्ना ताका समजनासलें तिचो रस्तो पत्करच्याक पळयतो. पूण तेन्ना देव ताचेशी येता आनी देव ताका आपल्या घरांत एकठांयता आनी थिंचोर तो म्हणटा तुमकां सगळें मेळटलें. म्हणजे कितें? मागण्यांत आमकां देवाची सगळी येवजण कितें आसा पळय ती कळीत जाता. ती कळीत जावंक जाय जाल्यार आमची चिंतना भावना आमी तांकां चिटकोन रावंक फावना. तातूंतली आमकां स्वतंत्रताय मेळोंक जाय आनी ती स्वतंत्रताय आमकां आतां जेजून पूर्णपणे दिलेली आसा आपल्या जिवितांतल्यान. तर आमी जितली ताका चिटकोन रावता तितलो तो आमचे सगळें बापाक जाय पळय ते प्रमाणे आमचे सगळें वागता आनी आमकां खरें ताचे सांदेक घडोवन हाडटा. तर भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता, ताका आमी आजीर जावन सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय ताच्या ताब्यांत करया आनी ते पयलीं आमकां सुटका मेळटली, आमी स्वतंत्र जातले आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जशें घडोवन येवंक जाय ते भाशेन घडोवन आमी आयच्या दिसा ताचो वावर फुडें व्हरतले. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक तुवें आमकां हे भाशेन तुजें सगळें एकवटावन दवरलेलें आसाय. तूं आमकां सगळ्यांक एकठांयताय तुज्या जिवितान आनी आमी सगळीं जाणां तुका सहकार करतले आनी तुजे कृपेन भरोवन तुजें जिवीत आमचें सगळें जियेतलें. ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय. तर आतां ह्या वेळार आमचें सगळेंच जिवीत तुका आमी समर्पिता.